There is music going on. Everybody knows about it. High Court has taken cognizance. Who is from Pollution Control Board? Right, Naka. If I was there, I would have suspended y'all. Today they have reached this situation because y'all are not acting. I don't blame y'all, but your bosses are not acting. Your bosses are all on the payroll. तुम्ही आता रहिताक पयर नोटीस काढिल्ली न्ही रे, स्टॉप ऑर्डर काढून आशिल्ली, मग कितें जालें ताचें? ती क्लोज रहीत बंद हा म्युझिक ना क्लोजर नोटीस म्हणल्यार कितें रे? अरे आमी गेले, पुलीस गेले, म्युझिक चालू करतलो तो ना. हांव पुलीस तेजो स्टाफ करता. कितें आमी आयले म्हणून पुलीस आयले? ना कालूय बंद घातली. पळय एक सांगू तुका, आय हियर दीस फाल्यां बंद घातली. Eyes comments, eyes to me, illa soglar. This is the first time that I have seen a PI on this. First time I have seen a PSPCB. Look at the larger picture. सारखे सांगता तुका. First time charge over here, and I have told him yesterday till I am there, it will be closed. Yesterday also I was there, it was closed. That is wrong. Till you are there, it will be closed. I cannot talk to somebody else. असे म्हणता. That means the law has failed. No, it is only individualistic. तू असा जाल्यार बंद जातले. I don't do. हांव तुका म्हाजें सांगता. हांव आतां हांगासर तेंका सांगलो फोन. तुमचें कितें वायलेशन जाता हांव केस वायलेशन. तूं हांगा सावंडाचो जाला आनी काल आमी पळयलें की ह्या मतदारसंघाचो आमदार जांचे सरकार आहा आनी तो सांगून गेल्लो की आमी लोकांच्या डेव्हलपमेंटा लागून थंय वता म्हणून. आज आमचें सरकार आसून तिका आज भीक मागची पडटा वचून पुलीस स्टेशनार कितें म्हणून एक्टिंग की आपूण बंद करता म्हणून. आतां मजा अशी की हांगा GSPCBचे ऑफिशियल आहा ते सांगता 2 म्हयन्या पयलीं रहिताक म्हणटा स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडल्या आनी मजा अशी की रहीत म्हणटा चालू आशिल्ले. आतां आमी हांगा येतकीच PI कडेन वतकीर लायटी बंद म्हळ्यार हांचे सेटिंगा पळया तुमी. हे चालू कशें आशिल्लें आनी PI आनी GSPCB करताले कितें 2 म्हयने आनी कलेक्टरान ताका स्टॉप ऑर्डर काडल्या काय ना ती दे वील इन्क्वायर. दिस इज हायट्स ऑफ मॉकरी की तांणी हायकोर्टाक सांगला की आमी बंद केले. 2 म्हयने जाले तो सांगता स्टॉप ऑर्डर काडून पूण ती अजून डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान कलेक्टर तूं पुलीस येना बंद कर म्हणून. मागीर हांगा कोणाचे हप्ते कोणाक वता काय हो कोणाचो मनीस रहीत हें म्हाका दिसता सांगपा जाय सरकारान. ना प्रमोद सावंतान सांगचें की हे रहीत म्हणटे हाजे कडल्यान कोणाचो आसा. सो ही हांगाची लोकल आमदार ज्या लोकांनी तिका काँग्रेस पक्षाचेर निवडून हाडली ती विश्वासघात करून त्या सायडीन गेली सांगपाक लोकांची कामां करपाक वता म्हणून. कामां कोणाची करपाक गेली? या दिल्लीवानाची करपाक गेली काय गोंयकाराची करपाक गेली? स्टॉप नोटीस केन्ना काडलेली तो सांगता 2 म्हयने जाले म्हणून रहिताक स्टॉप आनी आयला मरे ते पेपरार आहा तुम्ही मिडिया भावांनी ते कव्हर केल्ले आहा. सो हायकोर्टाक हे फटयताशें जालें ना. एका सायडीन ते सांगता आमी बंद केले 2 म्हयने जाले तो इलिगली चलयता. एडमिनिस्ट्रेशन पुलीस सांगता आनी मजा अशी की आमी आतां हांगा हुकी चलून आयल्या PI येवन विचारता अरे खंय दाखय आपूण बंद करता म्हणटा. म्हळ्यार आमी आयले म्हणून हो जागो जाला PI काय ताचे ड्युटी ही सो मोटो करपाचें. आता लोकल सांगता की PI हांगा केन्ना पळोवंक ना म्हणून ह्या रस्त्यार. सो आय थिंक दीस इज हो जो पळय प्रकार ह्या BJPन चलयला गोंयचे कल्चर गोंयची हेरिटेज आनी गोंयकारांक कवर करपाचें म्हाका दिसता दीस इज क्लासीक एक्झाम्पल ऑफ रहीत. कित्याक 2 म्हयने जर जाले जाल्यार हाका स्टॉप ऑर्डर काडल्या आनी आजुनूय ते बंद जायना. आनी हायट्स म्हणल्यार मिडिया भाव तुमी हांगा आसा जेन्ना आमी डिस्कशन करताले तेन्ना रहिताच्यो लायटी चालू आशिल्ल्यो. नाव आतां वीथ GSPCB विल गो इनसायड एंड चेक वेदर रहीत वॉज वर्किंग टुडे ऑर नो. ह्या टायमार कांयच प्रूफ मेळपाक ना कित्याक बंद केले म्हणटा न्ही ना भितर आनी म्हाका दिसता सगळे एडमिनिस्ट्रेशन ओके इट हॅज बीन रिकॉर्डेड. काल आयज आमी हांगा येवपाक कितें हाचें कारण म्हळ्यार आमकां खबर आशिल्ली लोक सदांच पॉवरफूल. लोकांनी जेन्ना आमी पळयलें इन सोशल मिडिया एज वेल एज न्यूज पेपर की लोक मार्च करपाचे आसा आमकां उमेद आयली. बट काल जेन्ना आमी पळयलें की MLA हॅज गॉन टू द पुलीस स्टेशन वी नो दीस गेम. MLA has gone to the police station to ensure this protest fails and that is why आयज आमी हांगा आयल्या लोकांच्या बरोबर रावपाक. हे सगळी गेम चलता. हे MLA बिमएलए सगळे आर हँड इन ग्लव्स. If this lady cannot stop, see 1 minute, why we don't trust her? She is a betrayer. She is a betrayer. If she has betrayed the people, what stops her from betraying them again? Multiple times. So हांगा हे सगळे हफ्ते घेतात ती. आणि आता लढाई फक्त स्टार्ट झाल्या ही आता वयर वेतली.
लेट चेक करूया ते रोहित चालू असेल का ना ते. हांगाच कळटलें की ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि हे सरकाराचे फेलियर. No, we have no. CM had come over here for election to the Panchayat Hall. I spoke on behalf of all the parents. I told him people have died. My son is special. He has seizures. He has autism. Our children cannot sleep at night. They cannot How study. much we are being troubled and being harassed alive. That's why I've written here, stop killing us alive. There. This is this woman. She begged the owner of Apachilo to stop. She really touched his foot. It is so touching because she wanted to sleep well, take rest. Then this is her mother who died after her again in that shock. Her husband also died. Can you imagine the trauma the family has gone through? We have already told these cases to Dilale Lover last year. All of us had gone to her house. Nothing has been done. And not even the cops are helping us. We are calling 112. Nothing is. लेट्स गो टू रहीत बिकॉज द जीएस. मॅडम त्यांना सगळ्यांचे तुम्ही ज्यांना आवाज रेस केला तर गोवा राज्य मुख्यमंत्री ज्यांना डॉक्टर प्रमोद सावंत येलेले त्यांना तुमका एक त्यांच्याने एश्युरन्स दिलेले की आपण 10च्या नंतर सगळं बंद करतले म्हणून. From that day onwards, there will be no music after 10, and it didn't happen. And he took our file also. Of complaints. Yes, and he told us there would be no music after 10 on that day. But it didn't happen. In fact, behind my house, I got 3 clubs who blasted away. It was like a revenge. सरकार फेल झालं इथून. Yes, totally. See, he's the CM. Who else can we go to? This CM is not running the government. None of these ministers are running the government. Government is run from Delhi by the people who are destroying Goa. A sagle club, drug culture is being run from Delhi. And please scrap that policy of club. Yeah, what She's the only one who brought it up in the assembly, and she spoke about it in the police station. We don't want the club policy. It is only for the club people who are running over here. Not only here, but in Siolim, in Kalangut, we have all these protesters are come from all these areas, from Anjuna, Shapora, all of them. We don't want to destroy the future of our children. Give them a better. Yes. Otherwise they will run away. They are already waiting outside only. ना पोया मरे. छोड़े नहीं कैसा पुलिस में मिले. कस्टमर कोई अंदर है नहीं. से पूछ रहे हो मैं झूठ मत बोल. झूठ नहीं बोल रहा हूँ. आप क्या काम करते हो अंदर? आपके बॉसेस को बोलो. ओके, आप कहाँ से हैं? Which state? पंजाब. Okay, we have been very tolerant. I want to tell you, I'm a member of parliament. सुनो. आज तक बहुत हम लोगों ने सुना. आपको अभी हमारा सुनना पड़ेगा. आप कोई नहीं, आप एम्प्लॉय हैं, लेकिन आपके एम्प्लॉयर को बोलो. ये गोवा का यूनिटी है. बहुत हो गया. लोग मर गए. 3 लोगों का फोटोग्राफ देखो. आता PIN आम्ही आता हांगाच्यान पुलीस स्टेशनार चलत वताले. हांगाच्यान चलत पुलीस स्टेशनार आडायले कोणे? म्हाका दिसता मिडियान हे लोकांनी लायव्ह पळयला. आडावपी मनीस PI. आता PIच ना. आता हांवें चोडणकर डिवायसपीक जर फोन केलो तो शाणपणा आमच्या फोनार बंद आसतले. आता चालू आहले. ह्या चोडणकराक फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्साक कितें दाखयता. अरे तुमची ड्युटी कितें? तुमचे विजिलन्स आमी करपाचे. वो डिवायसपीक चोडणकर पळय आता शापोदा म्हाका फोनार सांगतालो हाजे विजिलन्स ऑफिसर आमी. जायनाले सांगा मरे. सोडा तुम्ही. आम्ही करता फाल्याच्यान विजिलन्स. आता ह्या क्लबाक स्टॉप ऑर्डर दिल्ली 31 मेक. अजूनही हे कित्याक बंद जायना? आणि तो PI गेलो खंय? कित्याक GSPCBचे ऑफिसर सांगता आमी ताची इलेक्ट्रिसिटी कापल्या. ह्या क्लबाक इलेक्ट्रिसिटी ना. तो DJ हाडून चलयता. चाललं काय ना एक टेक्निक. Can you answer that now? I will ask you simple. आईस तुम्ही कित्याक आयले? आईस तुम्ही कित्याक काल आयले? वयर आयले? आईस तुमकां कळलें की आमी लोक येता म्हणून. ते लोक फोट उलोवचे ना हांगा. तूं त्या लोकलांक 2 जाणां घेवन वच. दोघं जण भितर होतो चेक करपा होता थंय ते. Let the punch go inside along with some 2-3 people. जेन्ना आमकां फोन करता लोकल आम जाल्यार ह्या दिल्लीवाल्यांक कित्याक तुमी दिता? बियॉन्ड 10 o'clock वाजोवपाक. हो म्हाजो पॉयंट.
हेतून मातशें लक्ष घेवंक जाय आमच्या सीएमान. ब्राइटनेस See, look, this is the flyer of Raid. We just got one of the locals has given us. It's for tonight. 15, 16, 17. So today is 15. And this is red lights they're telling us. Red lights. If they got a stock of water, then how they can publish this event? Anna, आणि तुम्ही चला दोघा जाणा भितर चेक करूया. And take some videos also. पुलीस गेले न्हू पुढे त्यांच्या बरोबर तू चल. तर हांव धरताय. एक्सपेरिमेंट हात लायलो ना मला. मीडिया करून आता दाखयला ते पीआय दाखय मरे पीआय दाखय Check the instruments also. What is the max capacity? Because GSPCB has to give first license to use that machine. Okay. Full capacity of that thing equipment. Full capacity of the equipment. निवळ करपा रावला भितर निवळ करता होय तोंड भर बघ रावला तोंड भर equipment तोंड करता तो टाइम पिरियड करून तशें न्ही म्हणटा आता पुलिसाक भितर घेना हे आनी कितें जालें रे Not allowing the police also. ऑर्डर केला Open the door. Open the door. आणि मीडियाचे लाग गेले पुलिसाक भितर घेना Phone केले last time. जर तर पुलिसाक घेना वचना का भितर Desperate. पुलिसाक घेना दादागिरी चालल्या कोण वचना का भितर कोण वचना का आज एक्सपोज झाला की पुलिसाक हांगा पावरचा भितर वचपाक होय. गोवा पुलीस भितर वचना का आता जर पुलिसाक भितर मी म्हणा वो आता भितर गेला तर निवड करपा पीआय सेटिंग म्हाका पीआय सस्पेंड करपा आले लोकांक फाल्यां हांकां सगळ्यांक एक्सपोज करता प्रेस कॉन्फरन्स घेवन अरे पुलीस इन्स्पेक्टर तो भितर घेना चल्ला कितें फाल्यां भितर रेप जाला मर्डर जाला कितें करपाचें 50 पुलीस खंय आमकां इन्फॉर्मेशन मेवला पुलीस स्टेशनार 50 आणि हांगा एकटोच आयलो. अरे तो पुलिसाक भितर घेना दादागिरी चल्ल्या गल्ली अरे प्रमोद सावंत आगडवाड्याचो इशू जालो तेन्ना हांगा आयिल्लो आज खंय प्रमोद सावंता विचारता तू आगरवाड्याकरचो इशू जालो तेन्ना हांगा आयिल्लो मरे आज खंय तू तुज्या सादेक पीआय भितर घेना मरे हे चल्ला कितें म्हाका दिसता तुमी जर पीआयक वालोर ना तुमी वचना का भितर आज एक्सपोज जाल्ले अरे वो पीआय तांचो स्पोक्स पर्सन कसो उलयता मरे रहिताचो हे आतां पळय आतां इंस्टाग्रामाचेर कोणें फ्लायर दाखयला खंय घालता भुरगो अरे हे ते ओपनली मार्केटिंग करता इंस्टाग्रामाचेर आणि वो पीआय सांगता ना म्युझिक ना म्हणून तू स्पोक्स पर्सन रहिताचो हा या पीआयन पयलीं आन्सर करचे नाल्यार हाजेर उत्तर दिवचे हे पोस्टाचेर आता पीआय भितर कित्याक गेला निवड करपाक गेला आसतलो किचन पळय हे मातशें पळया हे कितें हा दिस इज नॉट लाऊड म्युझिक 15, 16, 17. Today, tomorrow, day आणि after थंय बोर्ड tomorrow. म्हणला 7 to 11 PM आणि वो पीआय तागे स्पोक्स पर्सन सांगता म्युझिक चालू ना म्हणून जीट आसा पुलीस आसा ताजे कडेन IRB बटालियन खंय टुरिझम मिनिस्टराचे काय फक्त ते असेंब्लीन भंडारा सांगपाक गोंयकारांक वो टुरिझम मिनिस्टर वो होम मिनिस्टर आणि म्हाका दिसता एनवायरमेंट हे सगळे मिली बघत वो टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा मोस्ट करप्ट टुरिझम मिनिस्टर ताजे कडेन आतां जी बटालियन ती कित्याक घेवन रेड मारना कोणाची लायट चलना ताका तुमी तर फोंडान घालता आणि हे पळय हांगाचे दिल्लीवाले आयल्या तांकां तुमी प्रोटेक्ट करपा सो हे गोवा पुलीस कोणा लागूना गोंयकारां लागूना काय दिल्लीवाल्यांक वाचोवपाक आहा Therefore, Delhi cars. ह्या मतदारसंघाच्या लोकांनी हांगाच्या आमदाराक निवडून हाडिल्लो कित्याक हे त्रास जाता म्हणून वो आमदार हांचो विश्वासघात करून त्या सायडीन गेला लोकांची कामां करपाक काल आमी पळयलें की हांगाचो आमदार जाला सारको ताका पावरलेस जाला ताका वचून पुलिसा कडेन भीक मागची पडटा की बाबा आपूण तुज्या पांयां पडटा बोन कर एक्शन घे अरे आपय तुज्या मुख्यमंत्र्याक कित्याक तुमी थंय गेल्ले आमकां सांगून की लोकांची कामां करता म्हणून तुमी लोकांचो विश्वासघात केला म्हाका दिसता आज हांगाचे स्थानिक लोक रस्त्यार येवप म्हणल्यार ह्या सरकाराक आणि ह्या हांगाच्या आमदाराक ही खरें म्हणल्यार लज
जर तर आज लोकांक रस्त्यार येवचे पडले, लोकांक जर कायदो आपल्या हातीन घेवचो पडलो जाल्यार म्हाका दिसता आज गोंयचे लॉ अँड ऑर्डर हे टोटल कोलॅप्स जाल्ले. तुम्ही पळयले की पीआय येवन आमकां अडयतालो, आता पीआयूच ना, पीआय गायब. म्हाका दिसता दिल्लीच्यान फोन आयला आसतलो पीआय ना, पीआय गेलो खंय. म्हाका दिसता पीआयन येवन नाल्यार ते चोडणकर डीवायएसपी या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगता की तो पळय फोनार आतां शाणपणां सांगतालो, ताणें ताबडतोब हांगा येवचें आनी पयलीं हेजेर रेड मारची. हें चालू आशिल्लें काय ना तें, ही ड्युटी तुजी, तूं म्हाका विचारनाका तें चालू आशिल्लें काय ना तें. तो सांगता ना पीआय पळोवया. हें चल्लां कितें? जर तर आज आमकां खासदाराक हांगा येवचें पडटा कित्याक तुमचो उत्तर गोंयचो खासदार न्हिदला, गेल्ली 25 वर्सां तो आवाज काडना. हे सरकार न्हिदला, ह्या सरकाराचे दोळे जाले बंद आनी हे गोंय विकपाक आनी काडिल्ले आसा. हांचो जो आवाज आसा हे आमी सदांच ह्या लोकां बरोबर रावल्या. जो मेरेन ह्या लोकांक न्याय मेळना आमी सदांच तांच्या फाटल्यान आसतले. आनी हे जर खंयच्या दुसऱ्या लेवलाचेर जर आमकां व्हरचे पडले जाल्यार काँग्रेस पक्ष हो सदांच लोकां बरोबर रावता. दिनेश बाब मातसो फुडें. आफ्टर मायनिंग आमचे ट्युरिजम हे आसा ही इंडस्ट्री जाल्ली आहा, हेचेर सगळे लोक पोट भरता. आतां हेतून आमी पॉलिटिक्स करचे न्हू, हेतून पॉलिटिक्स करया नाका, ही पार्टी ती पार्टी. बट हांव म्हणटा कितें, लोकांक त्रास जाता जाल्यार त्या कोणी म्युजीक वाजयता. आतां ही फॅशन जाल्ली आहा, म्युजीक सगळे कडेन डीजे वाजता. कोणाचो 21st बर्थडे आहा, कोणाची मॅरेज एनिवर्सरी आसा, बाकीचे हांकां डीजे वाजता. सो डीजे म्हटल्यार व्हडली पार्टी अशें न्हू, सगळ्या फंक्शनाक डीजे येता. बट लोकांक आतां हांव जाणा, हांव रिप्रेझेंट करता हो वॉर्ड. हांगासर थोडे क्लब अशे आसा की जे लोकांक म्हणजे फाटल्यान जी घरां आसा तांकां त्रास जाता. सो म्हाजी सुद्दां तेंचे आनी सांगपाचें म्हटल्यार थोडे लोक पोट भरताय ना म्हटल्यार जायना. चायवाले आसा, लोकल आमचे सादे लोक आसा, बारीक बिझनस चल्ला तेंचे. रिजन बट हांव म्हणिना की लावड म्युजीक घाल आनी आमच्या रेजिडंट्सांक डिस्टर्ब कर, हें हांव म्हणिना. हांव तेच्या अगेन्स्ट आसा. सो कोण जे म्युजीक वाजयता कितें करता तेंच्यांनी आपलो क्लब इंडोर करचो, किंवा तेणी क्लब म्हणजे एक्चुअली कितें आहा ते आमी एज अ पंचायत आमी तांकां क्लब म्युजीक वाजोवपाक आमी दिवंक शकना. आमी फक्त तांकां रेस्टॉरंट लायसन्स दिता. तेचेर मागीर ते डेप्युटी कलेक्टर ऑथॉरिटी आसा म्युजीक दिवपाचें ते दिता. बट हे फावटी आमी तांकां हे आमी रिन्युअल पासून करूंक ना तेंचे. लास्ट टायम तेंच्यांनी सांगले प्रमाणे. सो आतां कशें वाजता कितें वाजता हांव नको, पण हांव मागता जे कोण म्युजीक वाजयता जाल्यार तेंच्यांनी म्युजीक लोकांक त्रास जाता तशें करचें न्हू, इंडोर करचें. म्हाका दिसता म्हाज्या भशेन बाकीचे एग्री जातले. पुलीस ताका सर्टिफिकेट दिता, तूं कितें सांगता तें चालू नाशिल्लें म्हणून. तूं भितर वचून चॅक कर न्ही, तूं मिडिया घे, आमकां म्हणनाका. तूं GSPCB वाल्यांक व्हर आनी चॅक कर चालू आशिल्लें काय ना. पोलिसेंटान काडला ताका म्हणजे बॅकडोर एंट्री दिल्या कोणाक तांकां चलोवपाक दीस सीझन. वी हॅव टोल्ड हिम युअर डिमांड that is there. We are suffering. We are suffering. Nobody asked us about this corrigendum. Who wrote this corrigendum? Were any of the villages asked? No. So now let him take one more corrigendum. Yes. Till the time they don't put that mechanism, let them not start. Yes. So he is saying he will talk to the higher up. फाल्यां ताका let him come back tomorrow. ना जाल्यार वचून ताका member secretary धरया. Give us a timing, sir. We will come here. Give us a timing now. We know when we will come. So he doesn't have the power to give. He is not the authority. He is conveyed to his higher up. Let him come back. He was stopped on the way, like you can see. Yes. He was stopped, and we were questioned. Why do we need the march when everything was settled yesterday, but nothing was settled? We as villagers from different villages were not happy. That's why we all have come here. We were also caught red-handed at a club right. They didn't let the PI walk in. Yeah, so it has all come on camera. This shows that there is a lot of loopholes, a lot of corruption right from the top, right? And the CM really has to take strict actions on all this. We carried on our candlelight march, okay, all the way to the police station. We've told them how many people are suffering, how many people have died in the past.
elderly people. With their illness, they were forced to die early. It's injustice to their death. Yeah, we've come here and now we've asked the GS PCR. Okay, we've spoken to him and he has told us he's going to speak to his higher up, and he'll get back to us, because all these clubs will not be functioning until they install the sound monitoring system. It shouldn't be, and we don't want all this to be, because this is our demand we've already placed. No club should function till the sound monitoring system is installed. Okay, we wouldn't have been able to achieve all this if we didn't have Mr. Viriato with us and Amit. Yes, thank you so much. Thank you so much. Yes, we have to clap for them. Yes, these are the kind of polices, these are the kind of ministers we want Goa to rule. BJP has been giving us false assurance. आणि आज आमकां कितें पळोवपाक मेळटा की ह्या सरकाराचे लॉ अँड ऑर्डर इज टोटल कोलॅप्स. म्हणून आज लोकांक रस्त्यार देंवचे पडले. लोकांक आज फ्रीडम जाय फ्रॉम नॉयज पोल्युशन. सो म्हाका दिसता दिस इज एब्सोल्युटली फेलियर ऑन द गव्हर्मेंट. आमचे हांगाचे भाव एकट्यान वॅलीड पॉयंट काडलो की ज्या एका क्लबाक हांव नांव घेना ताणें कन्सेंट टू ऑपरेट दिला. पॉयंट नंबर 4 सेज दॅट ही शूड हॅव द साऊंड मॉनिटरिंग इन्स्ट्रुमेंट. आता ते तांचे कडेन कोणा कडेन ना. पूण तो सांगता आमी 22 तारखेक म्हणटा कोरिजेंडम काडला. म्हणल्यार कितें की तुमी ऑनलायन घाला आनी आमकां रिपोर्ट धाडा. आता ऑनलायन केन्ना घालपाचें बाबा? 2027 घालपाचे? हे क्लियर ना. सो टुडे दे हॅव डिमांडेड एंड आवर डिमांड इज अंटील दे पूट फाल्यां आनी एक काडून कोरिजेंडम. जी मेंबर सेक्रेटरी आहा ती नेदरलँडा भोंवताली. ती आनी कितें फिशरीजाच्या हातून ती थंय भोंवताली. ती हांव नको आयल्या काय कितें. म्हाका दिसता GSPCBच्या चेअरमॅनान फाल्यां कोरिजेंडम काडचे की जो मेरेन ते ऑनलायन मॉनिटरिंग साऊंड मॉनिटरिंग सिस्टम घालना तो मेरेन बंद दवरा मरे क्लब.